Matthew chapter 28 verse 9. तेदवा एकच सणे जेसू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दोन वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कण करचे सोडा आनी भियोवचेय नाका. John chapter 6 verse 33. कित्याक जो सर्गीतावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तो सुद्द देवाचो उंडो. Isaiah chapter 26 verse 3. ताचे मोन तीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. Philippians chapter 4 verse 7. तोवळ आमच्या चणवयेन आटापूंक नसो जाल्लें ते देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. समाधानाचो दातार म्हणजे तो सुमी तुमकां सर काळी आनी सर वाटांनी समाधान दिव. सोमी तुमकां सोमेस्ता सोवें आसूं. Zechariah chapter 2 verse 9. हांव सुचतलो तांचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सरेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. Romans chapter 12 verse 18. 7 दीस जाल्यार तुमकां तांकता ते बरी सोमेस्त लागीं समाधानांची येया.